माथेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. लग्न उत्सवाची वपार. जेजू परत्यान लोकांलागी वपारेने उलयलो. सर्गींचे राज्य अशें म्हूण येत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां वोवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडलें, पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां, म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यांत, सकळी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गन्ने करिनासतना ते आपआपल्या कामाक चलतास रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरलें आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिवीशे मारलें. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडन त्या खुनीगरांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्या वोवळ्यांक तें फावना जालें. देखून वसा तुमी राज्य रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकर वाटांनी गेले आनी मेळलेल्या सोमेस्तांक, बोऱ्यांकी, कोठ्यांकी तांणी जमो केलें आनी लग्नाचो माठोव सयऱ्यांनी भरलो. सयऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोन न्हेसनातल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हात पाय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातालें रडणें आनी दांत किर्लोनी. कित्याक आपयले साबार आसात, पूण विंचून काडले थोडेच. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता.